पडटा कित्याक आमगेलें उदकाचो प्रश्न आहलो आनी हें आतां आमगे उदक सण आहलो जाल्यार आमकां जायते प्रॉब्लेम जावपाचे. कितें जाता आसलो प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम म्हणजे आमगे शेत बुडटा आहलो न्ही कित्याक गांवांचो उदक आनी हें सगळें आख्खें हेजें उदक दर्या वचपा हें ती हांणी ती सो ते आमगे ते प्रॉब्लेम आहलोले आनी आतां आमगे सुटावें जालें आमी गांवचे एका पंचायत आनी MLA बरें आमगे फांड ती उदक वचपाची सदांची उतोडे हांड ती उतोडकारां तें उदक वयतालें शेतांतुलें भाटांतुलें सगळें उदक वयतालें दर्याक. ती हांड ब्लॉक जाली आनी आमकां पांचान आमकां सांगलें थिंग सगळें ब्लॉक जालां आनी तेणें आमकां आपयन वयलीं. आमी सगळीं शेतकारां आनी ती आमी गेलीं थिंगा गेल्यार हांड ब्लॉक जालो आहा. आमी तांकां सांगिल्लें हाडलो आमगे हेका MLA हाडलो आनी MLA हाडून दाखयलें आनी ताका सांगिल्लें आमगे हांड आमकां खूब जाय आमी 2 वर 5 जोडो जाल्यार आमगे सगळें बुडवता आमकां लुकसाण जाता. तेच म्हणून आमी ताका सांगिल्लें तो म्हणपाक आपण चोयता. मागीर त्या कलेक्टरान बीन येयलें चोयलें आमी ताका सांगिल्लें आमकां पायप नाका हिंगा हांडी घालपाक पायप नाकाय आमगे आहलो ते बाडी हांडी आमगे उक्ती करे. मागीर तेणें सांगिल्लें आतां उक्ती केलें तेणें सांगिल्लें आपणागे लुगार तो हांडी आहा जाल्यार हांव कोण दिता बरे भाशेन. आमी ताका सांगिल्लें आमगे उक्ती कर आनी दियाय आमी तुमगे कितें चोवपा आयले नाय तुमी कितें कोताय तें फकत आमगे हांडी उक्ती कर. तेणें आतां उक्ती केली हांडी आमगेली तेणी सगळ्यांनी चोयन थिंगा आमी ताका देव बरें कर म्हणटा आमगे उदक वचपाक. तो लोक येईल तेन्ना ते लोकांक घेवन आनी आमगे माजोर्डा सरपंच सॅमसन थिंगा पंच जॉनी जावं लुडदीन रेमी ही सगळीं आमी एक दीस CMान वचोन मेळ्ळी. हिंगा दोनी पार्टी मदें केस्तांव चलताली केस चलताली ताका लागून हो म्हणटा हे सायडी ओपन कर ते सायडी तो म्हणटा ते सायडी ओपन कर. मागीर आमी वचोन CMाकूय मेळ्ळे. CMान हेका इन्स्ट्रक्शन दिलें हें जाता तितू बेगीन हेजें एक्शन घे आनी ओपन कर म्हूण आनी आमकां CMान हिंगा बरो सपोर्ट केलो पास करपा लायलें आनी ताका लागून तें आमगे काल ओपन जालें. ट्रेडिशनल वाट आसली. ही सद्या ट्रेडिशनल वाट प्लॅन आहा मुखाडे सद्या हेजे प्लॅनाचे कोटा ही ट्रेडिशनल वाट पयली. मागीर थिंग ते कोण फिलिंग केलें तो म्हणटा ते आपल्यागे प्रॉपर्टी आपण घेयलोली म्हळ्यार अनसर्वेड म्हणटा ताका सर्वे नंबर ना प्लॅनाचेर ना ते तो अनसर्वेड म्हणटा म्हळ्यार तेंगे ती NGT केस चली हायकोर्टाक जाली तेंगे केस चलताली आतां म्हाका दिसता 30-40 वर्स तरी जाली केसच चलताली. हे ब्लॉक केलो वयर तेणें लॉन घायलो आनी तेणें एक ओपन एरेस्ट केलो थिंगा. आतां ते आमगे CMूय तितून पडलो आनी तेणें डायरेक्शन दिलो तशें आमी ती आतां ओपन केली. दुसरे सायडीन येन बंद केलें म्हणटरी दुसरे सायडीन डायवर्ट जालो ती उदक तेश वयतालें ताका लागून तेजे मदें खुबसां चलताली. ताका लागून आमगे लोकांनूय लोक आतां हॅप्पी जाला CMानूय सपोर्ट केलो म्हूण आमी तेका सगळ्या नांवां लोकां नांवांनी आमी CMाक थँक्यू म्हणटाय. उतोर्डा विलेजी पिचीचेर उतोर्डा हिंगा एक नाला आहलो नाला सर्वेयाचे आहा पूण सर्वेयाचे आहा ताका मागीर तेजें दोरयां वयता तोंड ना ताका पयलीं प्लॅन चली जाय तो थिंगा दोरयां सारकें वयतालें थिंगा आनी क्रीक आहलो तितून वयतालें उदक पूण थिंगा मदें मागीर कोण फिलिंग केलें आनी आतां म्हाका दिसता 30-40 वर्सां जालीं तें बंद आहलोलें आनी थिंग बंद आहा म्हणटरी तें स्ट्रेट वचपा लागलें उदक. हे 40 वर्सां जालीं उदक दुसऱ्या वाटेन डायवर्ट जाल्लें. आतां ती प्रॉपर्टी कोण घेयली सडनली ह्या वर्साकूय कोण घेयली आनी तेणी आपल्यागेलें रिटेनिंग वॉल काडलें आनी थिंग बंद केलें. बंद केलो म्हणटरी थिंगा व्हड इश्यू जालो. आमी ती शेतां आहाय बोगली घरां आहाय शेतां लोकांक ताम गायलो आहा शेत बुडोवं लागली आनी सगळो लोक थिंगा एकठांय जालो एक दीस 200-300 लोक एकठांय जालो आनी तेणी वचोन चोयलें थिंगा आनी तेणी म्हाकाय आपयलो. हांव गेलो हांवें मागीर WRD इंजिनियरा वयले मागीर हो येयलो कोण तो आमगेलो कलेक्टरांतूय मनीस येयलो तालाटी सगळ्यांक घेवन थिंगा इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार थिंग खरें सारकें ब्लॉक जालो आहा उदक वचनासलें. आनी हें आमी मागीर एक कलेक्टरा लेटर केली डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें हें ओपन करपाक. मागीर WRDन इन्स्पेक्शन केलें सर्वे केली रिपोर्ट केलो कलेक्टराक केलो आनी आतां काल कलेक्टरान ऑर्डर दिली पळय तांकां WRD आनी काल मागीर थिंगा आमी मशीन घालून ओपन केली. हें तर अशें करून ओपन जायनासलें जाल्यार आमकां उतोर्डा जायते त्रास जातासले सगळीं शेत रोयलें ती कुसता आहलीं आनी लोकांच्या घरान उदक जातासलें.